श्री आनंद वासू पांढरे विस्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवस्थानाचे अध्यक्ष. वर्ष पद्धतीप्रमाणे आमचे नवरात्र उत्सवाची सुरुवात झालो असा त्यांना सगळ्या तमाम भोवंतकीय आम्ही आमच्या गावचे देवस्थान सगळ्या कमिटी नववर्षाचे आमच्या नवरात्र उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा पळय. जो नवरात्र उत्सव आम्ही देवस्थानचे आमची हांगा स्थापना झाली 2008 साली. तेन्नाच्या रोखडीच आम्ही 2 वर्सां म्हणजे 2010च्या आसपास आम्ही स्टार्ट केल्ले आसा नवरात्र उत्सव. तेन्ना उत्सव मूर्ती आम्ही करून तो कार्यक्रम साजरो करतालो. तेन्ना आतां अशें आमी जवळ जवळ एक 15 वर्सां सुमार अशी आमी उत्सव मुर्तीचेर स्थापना हे करताले, उत्सव साजरो करतालो. आतां आमी पोरूच्यान कितें केलां, मुर्ती आमी विसर्जन करता तशी हे करून स्थापन केली आनी विसर्जन करताले. तो कार्यक्रम आमी 9 दीस आसता. तो न्हू हे फावटी 10 येयल्लो आसा, 11 दिसा दसरो येयल्लो आसा. तेन्ना आमचो कार्यक्रम आयच्यान सुरवात जाल्लो आसा. आयज आमचे भजनाचे सकाळी पयलीं आयज सोमार आसल्या कारणान सकाळी पयलीं लिंग पुजा जाली, लिंगाचे अभिशेक बी जालो. दिना वासू पांढरे अभिशेक पुजा जाली अशी. आतां आमी नवदुर्गाची पुजा जाल्ली आसा. तेन्ना हांव आमच्या भाविकांक आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक विनंती करता की तेंच्यांनी हांगा येवन आमच्या देवस्थान येवन नवदुर्गाचें दर्शन घेवचें. आनी सगळ्यांनी 9 दीस कार्यक्रम आसता आमचो सगळ्या हेका. आयच्यान सुरवात जातलो भजनाचो कार्यक्रम. तसोच शेनवारा येता ते आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता. 27-28 ते शेनवार दिसा सांस्कृतीक कार्यक्रम, दांडिया, परत इतर कार्यक्रम आसतलो तो आसा. आनी मागीर आमचे अशे कार्यक्रम जाले उपरांत निमण्या दसऱ्या दिसा आमचे दिसा हांगा रांगोळी स्पर्धा बारीकशी एक आसतली देवळान. आनी मुर्तीची रातची आमची सकाळची मागीर दसऱ्या दिसा विसर्जन मिरवणूक आसतली. सगळ्यांनी भाविकांक विनंती करता की तेंच्यांनी हांगा दर्शन घेवपाक लागून